गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी उदका पुरवण सारकी जायना हें हांव मान्य करतां, मात तें उदक ना म्हण न्ही जाल्यार तांत्रीक आडमेळी आयिल्ल्या खातीर जाता अशें निलेश काब्रालान म्हणलां. तशेंच सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्या फकत आक्षी वाठारांत उदका पुरवण सारकी जायना. तो प्रश्न सुटावो करतले अशी माहिती PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. 70 टँकर माफिया आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणेन केल्लो आरोप ताणें न्हयकारलो. उदकाचो प्रॉब्लम आसा ते हांवें एडमीट केल्लो. ताका सोल्युशन आमी PC, आमचे CE, आमचे इंजिनियर काडटा. ते कितें जादू करून टप करून करूं शकना. आमी करता. हांवें पयलींच सांगलां की मनशाक 4-5 वरां उदक मेळपाक जाय. जो खंयचो सांत आंद्रेचो आमदार कितें स्टेटमेंट केलो पळय तो म्हाका फोन करतालो, हांव बिजी आहलो सुरेश प्लांटाचो, हांवें येवना. नंतर केलो. इश्यू कितें आहा न्ही, हांवें आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियराक डायरेक्शनची आमी सांगतो 2 वरां 3 वरां आक्षी मातशें प्रॉब्लम जाता, बाकी कडेन 2-3 वरां मेवता. त्यो गोश्टी कितें आसा, केन्ना केन्ना ब्रेकडावन जाता, इलेक्ट्रिसिटी वयता आनी कितें जाता, तेन्ना हो सायकल परतून लायट गेली येयली 5 मिनटान येता. एग्जाम्पल, तो सायकल पंपाचो सायकल जो आमचो ऑफ जाता तरी परतून रिस्टार्ट करपाक ताका 2 वरां लागता. ती पायपलायन भरपाक जी खाली जाता ताका आनी 5 वरां लागता. सो हो डिस्टर्बन्स जाता. सो ताका सोल्युशन काडटा. आनी खंयचेच मतदारसंघान हांव म्हणना की सगळे 100% उदक मेवता अशें म्हणना. आमचो प्रयत्न आसा करपाक. जावं तो विश्वजीत बाबाच्या मतदारसंघान कितें जर आसा जाल्यार त्यो गोश्टी आमी पळयतले. हांगा आमी माफिया खंय करना. कोणें माफिया इन्वेस्टिगेशन मागला वा ना मागला, आमी उदक जें दिता. तुवें स्टेटमेंट हांवें पळोवंक ना, तुवें स्टेटमेंट केला पब्लीक स्टेटमेंट केला की उदक मुद्दम बंद करता आनी ताका लागून टँकरीचे पळयता. पण आमचे उदकाचो प्रश्न जो आसा हो उदक पंपींग स्टेशन आसा तें बंद करपाक मेळना. आमी ऑनलायन मॉनिटरींग PC दाखयतलो मोबायलाचेर, तेजेर नाल्यार CE दाखयतलो आसा तो दाखयतलो खंयचें उदक खंय आसा तें. हांवें सांगपाची गरज ना.